माथेबा प्रमाणे जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान 28 वळ 15 ते 20. तुजो पेलो तुजेर पातक करीत जाल्यार वच आनी तुम्हा दोगांयचेच भितर ताका शिटकाय. तुजें तो आयकत जाल्यार तुज्या पेल्यांक तुवें जोडून घेतलो. तुका तो आयकना जायत जाल्यार दोगां वा तेगां साक्षांचे गवायकेचेर सगळो तोंटो रुजू जावंक जाय. देखून तुजे बाराबर आनीक एकल्याक वो दोगांक घेवन वच. पूण ताकाय आयकना जायत जाल्यार सोबेक कळय. सोबेक आयकना जायत तर ती सोबे भायली वो दर वसूलदार म्हूण समज. हांव तुमकां खरेंच सांगतां, ज्या कित्याक संवसारांत तुमी ना म्हणशात ताका स्वर्गांत देव ना म्हणटलो. आनी ज्या कित्याक संवसारांत तुमी हय म्हणशात ताका स्वर्गार देव हय म्हणटलो. आनीक एक हांव तुमकां सांगतां, तुमचे भितरलीं दोगां जाणां संवसारांत कसलीय वस्त मागूंक एका मनशाची जात जाल्यार स्वर्गार आसा तो म्हजो बाप ती तुमकां दितलो. कित्याक दोगां वो तेगां जाणां म्हज्या नांवान एकठांय जाल्लीं आसतीत थंय ताचे मोदें हांव आसां. देवाचें उतर हें. देवाचो व्हड उपकार.